60व्या गोय मुक्ती दिसा निमतान आरोसीच्या थळाव्यांनी मेगा प्रकल्पा आड केल्ल्या एका दिसाच्या उपास आंदोलनाक काँग्रेसीन तेंको दिलो। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांत हो प्रकल्प आशिल्ल्याची माहिती काँग्रेस फुडारी ऑलेन्सियो सिमोन्स हांणी दिल्या। आरडीएक्स को ब्युरो रिपोर्ट। आयज 60 इयर्स ऑफ लिबरेशन जालेले गोंयांत, पूण आयज दूख दिसता की आरोसीचे लोक आयज हांगर स्ट्रायकाक बसलेले आसा। फकत आपणाचे दायज जे पर्यावरण, जे गांवचे लेक्स, वॉटर बॉडीज, सँड ड्यून्स राखपा खातीर आनी एंटी मेगा प्रोजेक्टाक लागून आयज आमचे गांवचे लोक प्रोटेस्ट केलेलो आसा। 2008तल्यान हो प्रोजेक्ट गांवच्या लोकांनी ओपोज केलेलो आसा आनी हे गांवांत पयलींचे जे सरपंच, जे एजंट आशिल्ले ह्या प्रोजेक्टाक, ह्या एजंट आयज ह्या दुसऱ्या पार्टीन गेलेले आसा हे असली प्रोजेक्टाक हे गांवांत हाडपाक। जेन्ना आमच्या गांवांत ऑलरेडी 2-3 हॉटेलां आसा, ह्या 2-3 हॉटेलांत कितली गोंयकारांक या कितली गांवच्या लोकांक जॉब आहा ते ह्या सरकारान दाखोवचें। आयज हे 5 स्टार हॉटेल पळय आसा ती सुवेज घालता दर्यान, ओपन सुवेज उडयता दर्यान। आमचे लेक, आमचे वॉटर बॉडीज, आमचे ग्रावंड वॉटर हे पोल्यूट करून उडयलेले आसा। तोरूय पासून हांकां आनी एक प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता। आतां हे प्रोजेक्ट पळय येता आरोसी, तितून सँड ड्यून्स आहा, तितून वॉटर बॉडीज आहा, तितून पॉन्ड्स आहा, हे सगळे पुरोवन एक 7 स्टार रिसॉर्ट बांदता। हे कोणा खातीर? आयज आमी आरोसी आसा, फाटल्यान लोक जो दिश्टी पडटा तुमकां तो हंगर स्ट्रायकार आहा। कित्याक एक हॉटेल प्रोजेक्ट जो येवपाचो आसा हिंगा 2008 सावन हो प्रोजेक्ट लोक हिंगाचो ऑपोज करता। इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको ना, लायटीचो प्रॉब्लम ना, उदकाचो प्रॉब्लम ना, गांवांत सप्लाय जायना सारकें उदक। हो हॉटेल प्रोजेक्ट कितें तो जी सायट आहा ही हिंगा सँड ड्यून्स आसा, फॉंड आसा, वेटलँड आसा, थंय उदक भरोन उरता ते फॉंड आसा हिंगा, ते डिस्ट्रॉय करूंक सोदता। जे CRZ जे आहा 50 मिटर्सान हाडपाक सोदता। हांव म्हणटा हे हॉटेल प्रोजेक्ट कोणाक लागून?